सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या वादग्रस्त स्टेटमेंटा उपरांत गायब आशिल्लो गौतम खट्टर निमाणो पुलिशेच्या हाताक लागलो। हिमाचल प्रदेशांतल्या पुलिशेक गोंय पुलिशेन दिल्ले म्हायतीच्या आधाराचेर ताका उखल्लो। ताका गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया सुरू आसा। आणि आम्ही 5 वरांचे डेडलाईन दिली। 5 वरांचेर जाली। आम्ही सांगिल्ले 5 वरांचेर काय जायना जाल्यार 6 तारखेर आम्ही तुमकां फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन सांगतले म्हणून। पयले सुवातेर सांगता 6 जाल्ली आसा आणि आम्ही तुमच्या मुखार आसा। म्हाका तुमकां इतलें सांगपाक जाय, गोंयकाराक न्ही चड करून, कित्याक म्हाका खूब प्रेसाचे फोन येवपाक लागले, म्हाका खूब लोकांचे फोन येवपाक लागले, जे सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फॉलोअर्स आसा तांचे फोन येवपाक लागले, मॅडम कितें करपाचें, डेडलायन काबार जाली। तांकां सांगूं सोदता मातशी शांतीकाय बागया, मातशें पासियन्स दवरा, डोंट वरी, वी नीड जस्टीस बट इन अ पीसफूल वे। मोस्ट प्रॉब्ली संडे विल बी कॉलिंग फॉर अ कोर कमिटी मीटिंग। आमचे जे कोर कमिटी आसा सो आमची बैठक जातली मेन कोर कमिटीची, आणि आमचं फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आम्ही कितें करपा आसा ते आम्ही संडे थंय मिटींग जातकीर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्यांक न्ही आउट करतली।